नमस्कार, गोवा मिड्डेत अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आयच्यान 5G सेवा लॉन्च केल्या. सध्या 13 शहरांनी ही सेवा चालू. 6व्या इंडिया मोबायल काँग्रेसीचे कार्यावळीचे उक्तावण जाले. 5G ही नेक्स्ट जेन नेटवर्क सेवा आसा. 4G परस बरी स्पीड लोकांक मेळटली. एअरटेल, रिलायन्स जिओ, VIN ऑक्टोबर सावन भारतात 5G सुरू करपाचो प्लान जाहीर केल्लो. ज्ञान सेतू मळ्यांतल्यान थेट सेंट्रल लायब्ररीक जोडपी केबल स्टेड पाय पूल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हो फूटब्रिज लोकां खातीर उक्तो केलो. टुरिजमा खातीर हे मोठे आकर्षण आसतलें म्हूण तो उलयला. 7 कोटी वयर खर्च करून GSIDCन हो पूल बांदला. पुलाच्या प्रतिकात्मक खांब्यांक ज्ञानस्तंभ ह्या नावान वळखतले. आणि पणजेंतल्यान जर वॉकवे काडपाची जर ठरयतले अशें हिस्टॉरीक आनी न्यू कन्सेप्ट घेवन आमी जे प्रकल्प रेडी केल्या, म्हणजे मिरामारचो तो पाथवे पासून बाकीच्यो सगळे हे जर आमी डेव्हलप केल्ले जर पळयत जाल्यार निश्चित रित्या ट्युरिस्टां खातीर एक एट्रॅक्शन आसा. आनी भायरसून आयिल्लो ट्युरिस्ट हो पणजेंतली हेरिटेज पळोवपा खातीर सातत्यात म्हणजे सिटी टूर हो करीत आसता. त्या खातीर अशा पद्दतीचे पणजे सिटी कॉर्पोरेशनान इनिशिएटिव्स घेवन म्हणजे सिटी दाखोवपा खातीर खंयचो प्रोजेक्ट केन्ना दाखोवपाचो, वॉकवेज टूर जे आसा पळय न्ही तुमी तयार करचे, जेणे करून आमकां हीच हेरिटेज आनी क्लिनिनेस मेंटेन करपाक जाय. म्हाका दिसता पणजे ह्या ज्ञानसेतूच्या उपरांत आनी ज्ञानस्तंभाच्या उपरांत पणजेच्या शहरांत आमी आनीक भर घातली सुंदरतायेन, बट त्याच बरोबर तेज्या हेरिटेजीनूय. म्हणजे हांव शुभमाक उलयता आसतना सांगतालो की फुडल्या 100 वर्सांनी ते व्हील घुंवताना जेन्ना लोक पळयताले पळय न्हू तेन्ना म्हणटाले हे केन्ना बांदलेलें काय म्हणून. म्हणजे बाबू शामदार आशिल्लो आनी शुभम त्या वार्डाचो कावन्सिलर आशिल्लो. GSIDCनी स्मार्ट सिटी बारीकशें म्हाजेंय नांव घेतलें वयतलें हांव मुख्यमंत्री आसलो म्हणून. डेफिनेटली म्हणजे इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर मी. म्हापशा स्कुलाच्या ग्राउंडार चलयेंचो फुटबॉल पळोवंक बशिल्ल्या एकल्याक पुलिसांनी उखल्लो. तो उत्तराखंडचो. चवकशी चल्ल्या. पुलीस खरें खोटें ऑन कॅमेरा उलोवंक तयार ना. ते आदी म्हापशा स्कुलांत बुरखो घालून किडनॅपर आयलो म्हूण कागाळ जाल्ली. खरें खोटें तपासतले जाल्यार स्कुलाचे CCTV बंद. आमदार म्हणटा पुलीस अलर्ट. किडनॅपाच्या नांवान सध्या वता थंय बोवाळ. पुलीस म्हणटा अशें कांयच ना. अफवांचेर विश्वास दवरूं नाकात. तातूंतच शुक्रारा म्हापशा एकलो स्कुलाच्या ग्राउंडार चलयांचो फुटबॉल पळयतना सांपडलो. कागाळ आयली म्हूण पुलिसांनी वचून ताका उखल्लो. JB ground, there in the corner. So I went there and तिका गेलो आनी ताका पळयलें and I went and that time the cops came and with the cops I went and asked him तूं कितें करता हिंगा. ना आपूण फुटबॉल मॅच पळोवपाक गेला. इज देयर इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन गोईंग ऑन हियर? इज देयर इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन? हिंगा प्रॅक्टीस मॅच चलता चेडवांची. तूं चेडवांक पळोवंक गेल्यार वाय डोंट यू वॉच द बॉयज प्लेइंग ऑन द अदर सायड? ब्रेस्तारा म्हापशा एका स्कुलांत बुरखा घातलो किडनॅपर आयलो म्हूण कागाळ. मात तपास करूंक गेल्यार कितलो तेंपूच जालो खंय स्कुलाचे CCTVच चलना. The CCTVs were not working. We checked it last night. The police and all, we went to check it. But the CCTVs have not been working for quite some time. That's what we've been given to understand. So that's why there was no capture of it. एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे आसा तांणी सर्क्युलर इश्यू करूंक जाय की प्रत्येक स्कुलाची आठवड्यान CCTV सारको आसा काय ना हे चॅक करचे. I assure the people of Mapsa and all the parents of all the children from each and every school that आमचे इन्वॉल्वमेंट आसात to ensure the safety of your children. प्रत्येक अपहरणाची गजाल जी जाल्या पळय न्ही रे तिच्या फाटल्यान चला आनी मातशें तुजो सत्य पळयात. तुमच्या म्हापशांतलीच कालचें कितें आहा पळय न्हू तें सत्य लोकां समोर हाडा. दॅट्स ऑल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भुरग्यांक उखलपी म्हूण वास्को मानसीक दुयेंतीक रस्त्यार मारबडय जाता थंय आसा. बेताल बातीतय थळाव्यांनी एका दुबाविताक बडयलो. तो खंय एका घरांत घुसपाचो यत्न करतालो. दक्षिण गोंयचो SP म्हणटा असो कोणूय दुबावीत दिसल्यार पुलिसेक सांगचें. कायदो हातांत घेवचो न्ही. वास्को मारबडय केशींत तिगांक अटक केल्यात. बेताल बातिम का इंसिडेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है. उसमें लोगों ने ये थोड़ा सस्पिशियस किया कि ये कोई चोर है जो घर के अंदर घुस रहा था एंड ही वॉज लिटिल बिट ड्रंक. बट फिर भी मैं यही अपील करूंगा लोगों से इन जनरल कि जो भी इस तरह की सस्पिशियस आपको व्यक्ति दिखता है या कोई भी आपको सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है
आप इमीडिएटली 112 पे कॉल करें या लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल करें, पुलिस को अपना काम करने दें, पुलिस को उसको वेरीफाई करने दें। अगर आप खुद इस तरह की हरकत करेंगे, हो सकता है कि आपसे कुछ इस तरह का इवेंट हो जाए जिसमें और भी ग्रीवियस असॉल्ट हो सकता है, किसी व्यक्ति के ऊपर जान भी जा सकती है, तो आप खुद इसमें परेशानी में फंस जाएंगे। तो बेटर है आप पुलिस को कॉल करें, 112 पे कॉल करें। हमारी PCR 24 घंटे अपने अपने पॉइंट्स पे रहती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं। दे विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड एंड केटर टू द सिचुएशन। गोंयांत मायनिंग परत सुरू करपाचे दिशेन हालचाली। मायन्स खातें 4 मायनिंग लिजांची पावणी करता। उत्तरेत दिवचल, शिरगांव, मोंत दे शिरगांव आनी दक्षिणेत काले मिनरल ब्लॉकाचे लीज MSTC वरवीं ई-ऑक्शन जातले। टेंडर जाहीर केला। इत्सूक बिडरांनी 15 नोव्हेंबर मेरेन MSTCचे वेबसायटीर रजिस्टर जावपाचें, बीड घालपाक 21 नोव्हेंबर मेरेन मुजत। डिपार्टमेंटाच्या वतीन पयलीं 4 लिजां जी ऑक्शन करपाक जाय आसली पळय तेजी सुरवात केल्या। बिचोलेंतले लीज, शिरगांवचे लीज, शिरगांव मयां आनी काल्यां ही 4 लिजां इनिशियल स्टेजीचेर आमकां SBI कॅप आनी बाकी ह्या सगळ्यांची मदत घेवन ऑलरेडी आमी अपलोड केलें। ताका आमी टायम पिरियडूय दिला। उरलेली लिजां जसो जसो आमचो तेजो NFQ रेडी जाता त्या प्रमाणे उरलेली लिजां स्टेप बाय स्टेप सगळी अपलोड केली वयतली। सगळी लिजां आमी जाता तितके बेगीन ऑक्शन करतले। सगळें फास्ट ट्रॅक केला। म्हाका आशा आसा की जाता तितके बेगीन जातलें। एक तर रस्ते काबार, गाडयो चलयतल्यांकूय शिस्त ना। येरादारी नेम मोडपाच्यो केशी पळयल्यार बेशिस्त ड्रायव्हरांचो आंकडो कळटा। ओव्हर स्पीडिंग, डेंजरस ड्रायव्हिंग, डेंजरस पार्किंग, टायट ड्रायव्हर, हेल्मेट ना, गाडी चलयतना मोबायलार, असल्यो केशी। कायदो सुदारलो, फायन वाडली, बेशिस्त सुदारना। सरकाराचो गल्लो 8 म्हयन्यांत दोबरात, 6 कोटी वयल्यान 12 कोटी। स्पेशल रिपोर्ट। 2022 ओव्हर स्पीडिंग जानेवारी ते मार्च मेरेन 1813, जाल्यार होच आंकडो मार्च ते ऑगस्ट मेरेन 2222 पावलो। डेंजरस ड्रायव्हिंग 2752, जाल्यार मार्च ऑगस्ट मेरेन 4च। सोरो पिवन गाडी चलोवपी 216 वेल्यान 546 पावले। डेंजरस पार्किंग 18046, मार्च ऑगस्टात 18896। हेल्मेट नासतना गाडी चलोवपी जानेर ते मार्च मेरेन 69491, जाल्यार मार्च ते ऑगस्टात 17898। मोबायलार उलयत गाडी चलोवपी 1220 वेल्यान 1720 जाले। लायसन नासतना गाडी चलोवपी 2103 वेल्यान 248 जाले। सीट बेल्ट नासतना 32905 जाण, जाल्यार मार्च ऑगस्टात 3938 जाण सापडले। टिंटेड ग्लास आशिल्ले गाडयो चलोवपी 18810, मार्च ऑगस्ट मेरेन 24393 जाणांक हे खातीर फायन पडली। हे जाले कांय ठळक नेम मोडपाचे प्रकार। ट्रॅफिक वायलेशनाचे 55 नेम, ते मोडपी लाखांनी वायलेटर्स। जानेर ते ऑगस्ट मेरेन 2022 जानेर ते ऑगस्ट मेरेन नेम मोडटल्या 3,57,799 जाणांक फायन मारल्या। 2021 फायन कमी आशिल्ली। त्या वर्सा 6,47,00,000 तालाव मारिल्लो। एप्रिल 2022 कायद्यात तालावाची रक्कम वाडली आणि नेम मोडपाचे प्रकार कमी जावचे सोडून आंकडो वाडलो। 11,43,94,000 तालाव ट्रॅफिक पुलिशेन एकठांय केला। बेशिस्त तीच, सरकाराचो गल्लो मात 8 म्हयन्यांत दोबरात। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। 2000 कोटीच्या जमीन रूपांतरणाच्या केशीत सावंत आणि कवळेकार भागीदार। आपूण आसतना 30-32 केशी आशिल्ल्यो, त्यो 7000 कश्यो जाल्यो काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायचो प्रश्न। आताच्या TCP मंत्र्यान 16B कलमा सकयल जमीन रूपांतरणाक दिल्ल्यो मान्यताय रद्द केल्यो, ताका खंय येवकार। AG ऑर्डिनन्स काडपाची गजाल करता, ताचेर विजय म्हणटा मंत्र्यान सांगलें जालें, तांत्रीक गजालीच उरल्यो। And today I stand, I wholeheartedly welcome the scrapping and I reaffirm that 16B has outlived, 16B is a defunct आनीक जे एजीन स्टेटमेंट दिला की ते ऑर्डिनन्स घेवन काडपाक जाय म्हणून, एजीक हांव याद करूंक सोदतां
की दोनूय जुईज जे हायकोर्टान बसतात 2 काय 3 जाण ते पेपर वाचतात तांकांय खबर आहा की 16B स्टे आहा 16Bचेर फायनल अप्रुवल दिवपाक बंदी आहा कित्याक तेन्नाच्या मंत्र्यान एक अफिडेविट फायल केल्लें कोर्टाक सांगिल्लें की आमी फायनल दिवचे ना म्हणून आमी फक्त प्रोविजनल घेवन आमचे अकाउंट आमी चालू दवरतात मिटर आमचो चालू दवरतात सो हें तांकां खबर आसतना जेन्ना मंत्री स्टेटमेंट काडटा की 16B आपूण स्क्रॅप करतलो देन इट्स जस्ट अ मॅटर ऑफ टेक्निकॅलिटी की ऑर्डिनन्स हाडपाक जाय सावंत गव्हर्मेंट काय ना सावंत आनी बाबू कवळेकार पार्टनर आसले ह्या 2000 कोटीच्या स्कॅमान नाजाल्यार सांगचे ताणें की ते अप्रुवलान नाशिल्ले म्हणून 7000 केसी ओगीच जाता तर वयल्यान ताका बॅकिंग ना जाल्यार तो करूंक शकता इतल्यो केसी म्हज्या वेळार जाल्यो 30-32 केसी मरे 7000 कश्यो जाल्यो खंयच्यान जाल्यो इफ इट वॉज नॉट फॉर द बॅकिंग गिवन बाय द देन चीफ मिनिस्टर. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट. दोन 2021 ते आतां मेरेन गोवा डेरीक 6 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां. फुडल्या 5 वर्सांत बरें काम करून डेरी प्रॉफिटांत हाडटा म्हूण गोवा डेरीचो अध्यक्ष राजेश फळदेसाय उलयलो. डेरीची वर्सुकी आमसभा जाली. सभेत वेगवेगळ्या भ्रश्टाचारांचेर बोगस बिलांचेर सयो मारपाच्या प्रकाराचेर टेंडर प्रक्रियेचेर ऑडिट रिपोर्टाचेर चर्चा जाली. 2020-21 ऑडिटाची खंय चवकशी करची पडटली आणि जे लॉस आसा ते एडमिनिस्ट्रेटा काळा आहा तेजेर चवकशी करची म्हणला. प्रत्येक विशयाचेर ऑडिटरान शेरी मारले आसात त्या प्रत्येक शेऱ्याचेर तेमी इन्क्वायरी चालू करून म्हणला ते अवश्य आमी 2 म्हयन्या भितर करतले. त्या कॉटन एक्सचेंजाचेर सुद्दां डुप्लिकेट बिलांचेर पेमेंट जालो आहा तेजेर इश्यू येयल्लो. मागीर कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर प्रोसिजर सारको ना म्हणून आसलो. हे सगळे विशय हांव फुडें घेवन बोर्डा मुखार घेवन 1-2 म्हयन्या भितर मागीर डायरेक्टरा फुड्यान बसोन हे 2 म्हयन्या भितर हांव तेंगे फ्रंट फुडें सॉल्व करतलो. आनी आतां सद्या टोटल लॉस टील डेट 2021 to 2022 6 कोटी लॉस जाले आसा. त्या नंतर दुसऱ्या वर्सा 20-21 तांणी काय दाखयला प्रॉफीट जाला पूण तितून खूब गल्लागुल्लो जाल्लो आसून ऑडिटरांनी दाखोवन दिल्ले आसा. तो तेची एन्क्वायरी करची लागतली. आमी येवन फक्त 2 म्हयने जाले. 2 म्हयन्याक आमचे कडेन तेजेर उत्तर ना. आमकां हे ऑडिट करपाक 6 म्हयने लागताले. एक ऑडिट करपाक 6 म्हयने लागताले. दुसरे पूण हे चार्टर्ड अकाउंटंटाक 6 म्हयने लागले ना. विदीन 15 दीस भितर सगळे ऑडिट केले. आनी व्हडली सांगपाची मज्जा म्हणल्यार कितें की हे CA जे पयलीं लास्ट ऑडिटराचे आशिल्ले ते सगळे कॉपी पेस्ट केला. राष्ट्रवादीचो मुखेली शरद पवाराची गोंयाक धांवती भेट. वेंगुर्ला वतना सांजे पवारान गोंयांत स्टॉप घेतलो. गोंयांत पक्ष संघटनेची बांदावळ आनी वावरा विशीं पक्षाचे कार्यकारिणी बरोबर एका नकेत्री हॉटेलांत ताची सांजे बसका. बसकेंत लोकसभा 2024 वेंचणुकेचोय विशय आसा म्हूण कळटा. प्रदेश अध्यक्ष जुजे बसकेक आशिल्लो. गोंयचे विधानसभेत राष्ट्रवादीचो सध्या एकूय आमदार ना. शरद पवार म्हणजे आमचे देशांतले एक सामके ज्येश्ठ फुडारी जे आज ताजे एजीचेर ताजे इतली वर्सां विशयाचे वयर आसून त्या भशेन तो फायटर दाखयता. इज एन इन्स्पिरेशन टू एनी पॉलिटिशियन, एस्पेशली पॉलिटिशियन इन द ओपोजिशन. सो एक कर्टेसी विजीट पॉलिटिकल सिच्युएशन आमी डिस्कस केला. एक प्रॅग्मॅटीक पॉलिटिशियन जो देशाक कशें फुडें वचप हें दाखोवंक शकता. म्हाका दिसता सगळे राजकारण्यांक असलो एक फुडाराचे केन्नाय जर एडवायस गायडन्स घेवपाक मेळटा जाल्यार तो चान्स सोडप ना. आनी आमचे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे जे कितें प्रॉब्लेम कितें आहा ते आमी सगळे आमी ओपन डिस्कस केले आनी तेजेर एक बरी चर्चा म्हणटा ती भाशेन जाली. लोकसभाचे इलेक्शना म्हणजे इलेक्शन फायनली चोवपाक गेल्यार कितें 2024 तेंच एक लोकसभाचें इलेक्शन आहा. तेजेर एक चर्चा जाली आनी चर्चा जावन एक फ्युचर कसो एक प्रोग्राम करचो ओ कशें मुखार वयचो ही एक चर्चा आमच्या भितर एक जाली.
काँग्रेसीचो कुंकळ्ळेचो आमदार काँग्रेसीचो विधिमंडळ फुडारी युरी आलेमावाक विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण सभापतीन रमेश तवडकरान मान्यताय दिली. दिगंबर कामत, मायकल लोबो सयत 8 जाणांनी बीजेपीत एंट्री मारल्या उपरांत काँग्रेसीचो आमदारांचो आंकडो 3 पावलो. विरोधकांचो एकूण आंकडो 7. युरी विधानसभेत 7 विरोधी आमदारांचो फुडारी. हालींच ओपोजिशन लीडर मायकल लोबोन आनीक 7 आमदार अशे टोटल 8 आमदार घेवन बीजेपीन प्रवेश केल्या उपरांत गोंय विधानसभेचे ओपोजिशन लीडर पद रिकामी आशिल्ले. त्या उपरांत काँग्रेसीन काँग्रेसीचे आमदार युरी आलेमावाक CLP लीडर म्हूण डिक्लेअर केल्लो आनी आयज सभापती रमेश तवडकरान ताका ओपोजिशन लीडर म्हूण डिक्लेअर केला. दिव्यांग भुरग्यांचे स्कुलाक सगळ्यो सुविधा सरकार दितलो, मुख्यमंत्री उलयला. म्हापशा घाटेश्वर नगरांत आस्था संस्थेचे आनंद निकेतन हे दिव्यांग भुरग्यांचे हायस्कूल आणि हॉस्टेलाची बुनियाद ताणें घाली. प्रकल्पाक 16 कोटी खर्च. सरकारा कडेन ते खातीर स्कीम ना. CSR वा दान देणग्यांचो यत्न करपाचे उतर मुख्यमंत्र्यान दिला. हॉस्टेल चलोवंक 100% ग्रांट खंय सरकाराचे. तुमचे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करपा खातीर अप्रॉक्सिमेटली द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 16 crores of rupees. म्हणजे सरकारा कडल्यान हाच्या खातीर वेगळी स्कीम योजना कांयच ना. तरी सुद्दां म्हणजे हांव आतां ताच्या कडेन उलयताना की 16 crores rupees तुमी रेज खंयच्यान करतले. नो डावट बरेचशे डोनर्स हांगासर आसत, त्या खातीर जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट पुराय जातालो. बट वैयक्तीक रित्या म्हाज्याय कडल्यान हांव वैयक्तीकूय स्पॉन्सर करता. ताज्या भायर अशें जे CSR स्पॉन्सर करपाचे आसा तांकांय सांगून पुराय संस्थेक मदत ही म्हाज्याय कडल्यान केली वयतली. 100% हॉस्टेल चलोवपा खातीर ग्रँट. आनी तुमी जो विचार केला आमी म्हणटा जे वॉकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, स्कील सेंटर जे चलोवपाक जाय इन फ्युचर फॉर दॅट पर्पज, म्हणजे ताका आपल्या पांयाचेर उबो रावपाक जाय किंवा तांकां जो ल्हानसो सपोर्ट दिवन आमी जे उबे करपाक सोदता ते करपाची गरज आसा. अनुच्या टुरिझम सिजनाची पहिली क्रूज मुंबय सावन 785 पॅसेंजर आणि 360 क्रू मेंबरांक घेऊन वास्को पावली. MPAचो अध्यक्ष म्हणटा नोव्हेंबरा सावन आंतरराष्ट्रीय क्रूज येतल्यो. गोंयचे अर्थवेवस्थेक नेट मेळटलो. आंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनलाचे काम चल्लां. थळाव्यांचो इशू तडीक लागलो काय आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या फिशिंग हार्बराचे काम खंय जातलें. So that will give you fresh business to Goa. And imagine 470 to 500 people means how many bus loads. That many have started already, kick-started. And we expect more number of visits from this domestic cruise liner. And from November, you will be getting international cruise liners also. There the capacity will be around 3,000 passengers to start with. So it's going to be a big boost for the economy of the Goa. And definitely by June next year, the international cruise terminal, which is being built at a cost of 103 crores, will be in place. So once the issue of resettlement of people completes, we'll start infusing the fund. We'll do the needful so that the city of Goa will have a fishing harbor of global standards. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.